कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा फ्रायडे, शुक्रार आयज आनी सकाळची न्ही आतां टायम 10:15 जाली. सो आयचो व्हिडिओ म्हटलं बेगीनूच स्टार्ट करुया अशें म्हणून. आनी बेगीनूच स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार बायक न्ही मँगो जो आसा पळय तो आयज फर्स्ट टायम टेस्ट करता. अशें न्ही सिजनाचो फर्स्ट मँगो न्ही, तेज्या लायफाचो फर्स्ट मँगो जो आसा पळय ताका फर्स्ट टायम टेस्ट करयता. म्हटल्यार कशें, काल आमी मँगो हाडलेले, तुमी पळयलेच आसतले कालचो पयरचो ब्लॉग जो आसा पळय न्हू तें. काल आमी गेल्ली मडगांव. सो हांवें ताका न्ही मँगो घालून आशिल्लो. अशें न्ही की मेळना जावं हेका लागून अशें न्ही, गरमी खूब पडटा न्ही आनी गरम बीन असो मँगो म्हणटा न्ही की गरम म्हणून, सो ताका लागून घालून आशिल्लो. आनी ताका न्ही गरमी फुटल्या अशें करून पुळयो येता पळय तशें करून माने कडेन, म्हळ्यार तेजे केस लांब जाले न्हू, हांगा लागता आनी ओले जाता घामान सगळे केस, आनी ते मागीर ताका लागून बी अशें करून पुळयो अश्यो येयल्या, तोंडाक येयल्या अश्यो मातश्यो आंगाक बीन अशें करून चस्टाक बी येयल्या. सो ताका लागून हांवें मँगो घालून आशिल्लो ताका, मागीर आनी गरम पडत न्ही ताका लागून. बट काल डॉक्टर म्हणपाक लागली ना घाल अशें म्हणून. हांवें म्हटलें मातशें कमी जातकीर घालतलें म्हणून रावल्लें अशें म्हणून. डॉक्टर म्हणपाक लागलें ना घाल तूं, कांय जायना अशें म्हणून. सो हांवें मँगो आतां सकाळीं उठलो तेन्ना न्ही उदकान घातलेलो. डॉक्टरान सांगलां मिनिमम 2 वरां जो आसा पळय न्हू तो उदकांक घालून दवर. मँगो जो आसा तो नॉर्मल आमचें टॅप वॉटर जें आसा पळय तितून घालून दवर आनी मागीर ताका दी म्हणून सांगलां. हें कर आनी ग्रायंड कर आनी पल्प काडून तेचो. सो तशेंच केलां हांवें, उदकान घालून दवरलो सकाळीं 7:30 सुमार घातलेलो. आतां काडला, हय 7:30 पावणे 8 सुमार घातलेलो. तो काडून आतां हांवें तेजो पल्प काडून ग्रायंड केला. हें बी करूना म्हळ्यार तेजी ती सुतां बी आसता पळय तें बी कांय काडूना, असो जस्ट ग्रायंड केलां थोडेंशें दूद घालून. आनीक ताका आतां तो हांव दितां. आजून लावना ताका, लायतलो हो. आनीक उदक म्हणून तें घेयना तुमी. सो म्हाका एक ट्रीक सांगात कशी, की आतां ताका उदक कशें घालपाचें तें. उदक ताच्या फुड्यान व्हेलें न्हू व्हडल्या आड्डी मारपाक लागता. उदक म्हळ्यार तें पिवपाक पळयना. फिडींग बॉटलांक घालून पयलें घेयना, स्पुनान घालून पयलें घेयना. ताका सिपर हाडलो हांवें, तें तशें करून पिना म्हणून, सिपरांतल्यान बी घेयना. कशेंच तें उदक म्हळ्यार घेयना. एक फर्स्ट चमचो घालता मागीर तो तोंडाक घातलो की तो घेता आनी मागीर तेजो टेस्ट कळना न्ही ताका, आतां उदक तें म्हणून कशेंच तें घेयना. आतां तें कशें उदक घालपाचें म्हणून कळना. सो हांव उदक म्हणून तें पियत ना. एक्चुली डॉक्टर म्हणटाली म्हळ्यार तेजें जें आतां वेट आनी हायट आसा पळय न्हू त्या प्रमाणे ताका 120 ml उदक कंपल्सरी दिवकूच जाय म्हणून. मिनिमम 120 ml दिसाक पर डे. बट तें हांव तुमकां सांगता 30 ml सुद्दां उदक घेयना. आमी ताका जबरदस्ती हातीक बी धरून 15 ml बीन अशें करून 15 ते 20 ml बी वता आसतलें हो घालता जबरदस्ती करून ताका. बट अख्ख्या दिसाक कशेंच तें उदक घेयना. घातलें न्हू फुर्र करताना उडयता परत उदक जें आसा पळय न्हू तें भायर. आतां तुमचे कडेन कितें ट्रीक आसा कशें घालपाचें बी जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगा की ताका हांव कशें आतां उदक दिवं शकता तें. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. सद्याक न्ही ताका हांव आतां पयलीं हें दिता, मँगो प्युरी दिता आनी पळोवया ताचें रिएक्शन जें आसा तें कशें कितें तें. वी आर ऑल सेट रे बाबा. आमगेलो फर्स्ट मँगो, सिजनचो फर्स्ट न्ही लायफाचो फर्स्ट मँगो. चमचो हाडटलो तेगेलो, दुसरो हाडटा बारीक. तेका न्ही हांवें हांगासर एक सेपरेट स्पून दवरला, वाटी स्पून सगळें सेपरेट तेगेलें. मँगो ले मँगो मँगो बाबा. तिसरी घेवया रे. मस्ती कशें लागलो, कशें लागलो? बरं लागलो रे. हा करता चेडू सारकें तोंडा घाल मरे, वॉटारूच कितें दवरिता. बरें लागलं ना न्ही? बोला न्ही. जावं रे मागताले पळय मागता चेडू. सो आमगेलो फर्स्ट मँगो लायफाचो रे बाबा. आमकां न्ही तोंडां घालपाक लागला म्हणल्यार थार ना. तो बोम कसो कंटिन्यू चुकू करून येत रावता तसो येत रावूं जाय. तो चमचो बुडोवन काडटा म्हणल्यार बी आनी थारना मँगो. आनी भायर आमकां नुस्तें येयलें. नुस्तें मिन्स तिसऱ्यो कान येयला. पयर घेतलेले हांवें तिसऱ्यो, तुमकां दाखयल्ले पळय सुक्का केल्ले किसमूर टायप. आयज हें पळय तेंगेर आसा. आयज नाका खावो, नुस्तें घेवया खंय. आनी आयज तरी न्ही भायर वेदर मातसो वेदर म्हणपा सारको आसा, मातशें वत बीन. नाल्यार काल पयर तेजे पयर
कंटिन्यू दमटी आशिल्ली. मातशें येतालें वत बट कंटिन्यू दमटी आसतालीच. आयज मातशें आसा वत बीत. आनी भितर आमगेलें मँगो सेशन चालू आसा. सो कपडे राती स्टँडार घातलेले आनी आपो मरे सामको मंकी जाला. मंकी आनी कशें आ करता पळय आ करता दी म्हणून हवो 6 बाबा 6 न्ही रे. हनुमान जालें तें हनुमान. आमगे तिसरे कान आयली. पेज आनी तिसऱ्या सुक्का बी करूं जाय. मस्त जाता कॉम्बिनेशन. अशें उकडे तांदळाची पेज बी आसता पळय न्हू तेन्ना बरें जाता. हें बीन तिसऱ्याचे सुके सुंगटाची किसमूर अशें करून बरें जाता. बट हे दिसांक खूब दीस जाले पेज आमी करूच ना. हे दिसांक खंय कितलो तेंपूच जालो दिसता पेज केला जाल्यार. केन्ना केल्ली केलीच ना हाल. ते उकडे तांदूळ मेळत ना. आतां हेका म्हटलं बागायदारांक वयता तेन्ना पळय अशें म्हणून. आनी बलम तांदूळ आसा म्हाजे कडेन. मा म्हणटाली बलम तांदळाची पेज बी बरी जाता म्हणून. न्ही रे बलम तांदळाची बी पेज बरी जाता न्ही. शीत बरें जाता पूण पेजूय बरी जाता बलम तांदळाची. सो करून पळोवं जाय म्हाका. आयज करया रे. हय आयज करया पेज. तेका आयज नुस्तें जाय खंय हुमण जाय खंय. सो पळयता नुस्तें म्हळ्यार ह्या वताक वचपाक एकूच नुस्त्या लागून बी इतले पयस वचपाक बी बेजार न्ही. तेका लागून दारान येता आमच्या बट मातसो लेट येता 11 बी कसो. तर तेंचेच कडेन घेता. पयलीं लेपो बी हांवें तेजेच कडेन घेतलेलो हेणें. आयजूय पळयता हांगाच घेता नाजाल्यार नुस्तें कितें जाय तें. ओके. आनी बायचें सद्द्या मँगो हें चालू आसा सेशन. मागीर दाखयता. म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की खावयता आसतना दाखोवं नाका अशें म्हणून. बट ओके आसूं आयज हेकाच लागून दाखयलें कित्याक तो फर्स्ट मँगो न्ही. रिएक्शन म्हणलें तुमकां बी दाखोवया आनी हांवूय बी नोट करून घेता अशें म्हणून. नोट इन सेन्स मेमरी एक उरता न्ही तेका लागून. तुमकां बी दाखोवया म्हटलें. ओके. सो चलो मेळटा मागीर थोड्या वेळान. टायम पळयात हांगासर 2:15 जावपाक येयली. आनी हो म्हाजो हांगासर पसारो. आनी भितर जें आसा पळय न्हू जेवण रांदलें हांवें. नुस्तें घेतलें आनी जेवण बीन केलें. दार उक्तेच आसा फाटल्यान. नुस्तें घेवन न्ही जेवण बी केलें. नुस्तें घेतलें आनी म्हणल्यार नुस्तेकाराक मातसो लेट जालो तेका लागून मागीर रावलें. मागीर सगळें करपाक जें आसा पळय न्हू तें लेट जालें. हें पळयात हांगासर आयज व्हडलेशें कांय करूं ना. हांगासर शीत केलां. आयज सुरय शीत केलां. हो म्हणटालो बलम तांदूळ घालून कर अशें म्हणून बट हांवें घालूं ना. सो हें पळयात हांगासर हुमण केलां. बांगड्याचें हुमण. बांगडे हाडलेले आयज हेणें नुस्तेकारान आमच्या दारानूच घेतलं. नुस्तें येता न्ही हांगासर ऑप्शन्स. सो मागीर केन्ना अशें करून हो जर मूड आसलो जाल्यार वयता हांव नाजाल्यार दारानूच अशें. पळयात मोठे बांगडे हाडलेले. सो ते बांगड्याचे 2 बांगडे घातले आनी हुमण केलें. आतां तुमी म्हणटले 2च बांगड्याचें काय म्हणून. तर हय बांगडे जे आसा पळय ते खूब मोठे आशिल्ले. दाखयता तुमकां. 2 बांगड्याचें हुमण केलें आनी 1 बांगडो दवरला. हो पळयात कितलो मोठो आसा पळय. जाल्यार तितून भितर जो सगळ्यात बारीक आशिल्लो पळय तो दवरला आनी हेज्याहून ते बाकीचे 2 मोठे आशिल्ले. हे पळयात केदें व्हडलो सारको. म्हागे हे हातीच्याहून व्हड आसा आनी इतलो रुंद आसा. हो पळयात इतलो रुंद. सो ते बांगडे 2 घातले आनी हुमण केलें आनी 1 बांगडो म्हणपाक लागलो फ्राय करुया अशें म्हणून. सो तेका मॅरिनेट करून दवरला आनी भाजपाक जाय. आतां घालता तव्यार. 200 रुपयांक 3 बांगडे. सो बांगडे जे आसा पळय 200 रुपयांक 3 आशिल्ले आनी ऑप्शन जे आसा पळय न्हू हे बांगडे हाडलेले ताणें 200 रुपयांक 3 आनी हेच्या मातशे बारीक आशिल्ले ते 200 रुपयांक 5 दितालो तो. आनी वेल्ल्यो हाडलेल्यो आनी माणक्यो आशिल्ल्यो. माणक्यो बऱ्यो मोट्यो आशिल्ल्यो तितल्यो व्हडल्यो. बट मसाल्याचें म्हाका करपाक नाका आनी ते फ्राय करपाचे. ते अशें मसाल्याचें करना जाल्यार बेश्टें हुमण बरें जायना न्ही तेजें मिरसांगेचें. सो तेका लागून त्यो घेवना. आनी कितें हाडलेलें आनी कांय ना. आनी मिक्सान नुस्तें हाडलेलें करबट आनी कांय हाडूं अशें इतले सगळे ऑप्शन आशिल्ले. हो म्हणपाक लागलो बांगडे घेवया अशें म्हणून. मागीर हांवें म्हटलें ते 200 रुपयांक 5 आसा ते घे अशें म्हणून. मागीर तो नुस्तेकारूय सजेस्ट करपाक लागलो हे घे हे अशें करून रॅली मेळटा. चड अशे इतले मोठे बांगडे मेळना. ते मेळटा न्ही सदां म्हणून अशें करून केन्ना केन्ना मेळटा. हे इतले मोठे मेळना न्ही अशें म्हणून तोच म्हणपाक लागलो हे घे हे रॅली मेळटा न्ही अशें म्हणून. सो मागीर हो बी म्हणपाक लागलो तेच घेवया अशें म्हणून. सो 200 रुपयांक 3 ते बांगडे घेतले
आनी तेजें हुमण केलां आनी उरलेलें जें आसा पळय न्हू तें दवरल्या. तर बाय आसा भितर, बायेक न्हाणयलें हो न्हालो आनी तेका आतां हांवें खिचडी केल्ली. सो ती खिचडी लायली बीन, हेणेच लायली. आनी हो जर घरा कडेन आसलो न्ही मोस्टली होच लायता तेका लावपाचें काम बी हेजेंच आसता. कित्याक की तेका लावपाक न्ही खूब टायम वता, लायक एक अशें 20-25 मिनटां अर्दवर अशें वता तेजे फाटल्यान. सो येदो म्हळ्यार म्हाजें कितें काम जाता न्ही तेका लागून हो म्हणटा आपूण आसता न्ही आनी फ्री आसलो न्ही तो जाल्यार तो लायता. सो तेणें लायलें तेका. सकाळीं बी मँगो तेणेंच लायिल्लो आनी मँगो बरो सामको शॉकसे खालो तेणें. इल्लोसो सोडलो, सगळो खावना. आनीक आतां खिचडी केल्ली न्हू ती अर्दी खाल्या, अर्दी तशीच दवरल्या. हें करता खंय वाक वाक करता खंय म्हण तेणें तशीच दवरल्या. हांवें म्हटलें थोडे वेळ राव, एक 15 मिनटां, परत मागतलेच ते म्हाका खबर आसा, बोम मागतलेच. सो तेन्ना म्हळ्यार परत लावया, खाता जाल्यार पळोवया अशें म्हण. तेणी खिचडी खावपाक न्ही मातशें वयर सकयल करता कित्याक तेका फ्लेवर ना न्ही कांयच. खिचडी इन सेन्स जे खिचडीचे हांवें प्रिमिक्स केल्ले पळय तें, तेका दाळ तांदूळ तेच आसा न्ही तितून, सो तेका तो टेस्ट लागना. बाकी हे मँगो जावं एप्पल कॅरट ते घालता पळय ते खाता. इवन रवो सुद्दां केलो न्ही तो खाता कित्याक तितून हांव खजूर घालता न्ही. सो तो मातसो तेका फ्लेवर मेळटा. हय सामकें प्लेन पचके लागता न्ही तेका लागून खावपाक करना. सो सकाळीं आंबो घातलेलो तो बरो गोड लागलो तेका, तो खालो. आनी आतां हें तेका बेजार येता खावपाक म्हणून अर्देच सोडलां. सो हेका म्हणलें राव थोडो टायम, मागीर बोम मागलो की ना हें घालया अशें म्हणून परत. सो तें दवरलां. आतां हांव नुस्तें जें आसा पळय तें तव्यार घालता आनी न्हांवपाक वता, शावर घेता. तेदो म्हणल्यार हो मातसो आरतून परतून काडटलो. म्हाजें न्हांवून बी जातलें न्हू तेदो म्हणल्यार कितें टायम जालो आयज, खूब लेट जालो आमकां. आनी आमी बी सकाळीं सगळें सुसेगाद केलें तेका लागून. ही आसा भितर आनीक न्हांवन बिवन घेता, सगळें नुस्तें बिस्तें बेसतात, मेळटा मागीर तुमकां. ओके. हांव म्हणटा कोण येता काय म्हणून कितें घेवन, ते विकपा बी घेवन येता तसले. सो बायेचे कपडे सुकपाक घातलेले. ह्या दिसांनी न्ही बरें अशें वत येना. सकाळीं आशिल्लें पण मातशें दमटी अशें बरें तशें वत येना. पूण वत ना म्हणून अशें ना की गरमी बी जायना म्हणून. सो हें कितें रे, सगळे कपडे बायेचे, तेजे कपडे आमी स्टँडारूच सुकयता, वयर घालना. आनी आमचे कपडे आतां गेले रे स्टँडार घालतले. आतां पावसाक कितें सकयल खंय ते हेच कपडे तेका तेंकता आनी ते सकयल्यान खंय कितें घालपाक मेळटा. पावसाक बरें आसा आतां आमचे. कितें आनी खंय दवरया टी शर्ट्स बी आसता पळय थिंगा हेका लावपाचें. हें घालपा पडलें, हँगला घालपा पडलें. म्हाका आतां हँगल हाडा. खंय ती तूं घे कपडे काडून दितलो. मागे साडी हांव काडपा ना, हांव दिना. तुगे टी शर्ट लावपा हांव कितें मागे नायटी थोडी लायतलो. सो ऑर्डर कर 1 डझन हे बीन. सो आतां ह्या पावसाक आमचें बरें आसा कपड्यांक. बायलोच हो आनी बायले कपडे पावसाक आनी चडत वे. पण हे मोदी घालता तेच कपडे लागता न्ही सकयल. ओके ना भायर ना उठू ना, बाय न्हिदलां भितर. मागीर न्हिदूं नाशिल्लें, उदक उठलेलें दनपारां, मागीर न्हिदत नाशिल्लें. आतांच न्हिदलां. जस्ट एक अर्दवर बी जालें न्हिदून. न्हिदलें खेळ्ळें आमकां न्ही हें करून दिलें ना. हांवें मातसो मोबायल घेतलो, मोबायल वडटा आनी कितें करता म्हूण थंयच दवरलो मोबायल. मागीर हेजे फुड्यान गेलें, हेका मातशें हें केलें तेलें आनी खेळ्ळें आनी आतां न्हिदलां. आमच्या न्हिदपाच्या टायमार न्ही आपूण खेळपा लागलां आनी आमच्या उठपाच्या टायमार आतां न्हिदलां आपूण. अशें म्हण आमी न्हिदना, जस्ट असो मातसो रेस्ट असो म्हणून. म्हणल्यार तो बी ना, काय मोबायल बिबायल आतां घेवकूच दिना. मोबायल बी लागता ओडपा, मागीर हांव बंद करता आनी दवरिता. असो आमचो फाट केला आनी आपूण मोबायल घेतला आनी बसला, तेका फाट केला आनी कोनशा केला आनी ते येता आनी ते धमशीता हेका च्या केल्याचो. सो च्या केली हांवें उठोन आनी हेका म्हणलें च्या पी म्हणून. 6 जावपाक येयली, 6 जाली दिसता आतां. हय जाली, 5 मिनटां आसा. मागीर ते उठ्ठले न्ही. मागीर तेका न्ही अशें करून उठलें त्या बरोबर न्ही आतां हांव कितें करता, सांजचें भायर घेवन येता. ते आतां तेका संवय जाल्या, उठ्ठलें आनी रडटलें भायर या म्हणून. म्हळ्यार या म्हणटा भायर, दुखळत अशें करून. सकाळ फुडें तशेंच करता. हांव उठ्ठा आनी मातशें एक 5-10 मिनटां घेवन भायर येता. कितलेंय काम आसूं, च्या पिवपाक कितलेंय लेट जावन सगळीं कामां पेंडींग दवरता आनी ते उठले त्या बरोबर तेका घेवन मातशें भायर येता. मातसो तेजो मूड फ्रेश जाता आनी रातभर रुमाक, दिसभर घरांक अशें करून भुरग्यांक बी म्हणून मातशें बेजार येता न्ही, फ्रस्ट्रेशन हें जाता तेंचें हाय लेवलाचेर पावता. मागीर किरकीर करपाक लागता ती. सो तेंकाय बी म्हणून भायर कितें येता नेचर हें तें दाखोवं जायना आनी मेळटा न्ही आमकां भायर भोंवपाक.
उठलाय पळय हय नेचर आहे ते सगळें दाखोवपाक जाय न्ही सो म्हणून मी हाडटा तेका भायर आतां उठलें न्हू आतां घेवन यो रे भायर चेंज कर आनी सो मातशें एक सांजचें मातशें चड वेळ एक अर्द वर बी अशें तेका घेवन रावता सकाळचे फुडें मातसो गडबडीचो टायम आसता न्ही सो एक 10 ते 15 मिनटां अशें करून चड ना आतां तेका भायर घेवन येता पळयता उठलेंच रडटा न्ही आतां हेका च्या पी म्हणटा ना मातशें भायर पासय मारता तेका बरें दिसता तेका एन्जॉय करता ते भायर सगळो आवाज आहे ते सगळें